इकडे ना तुळशीचे होड तोट असा, मस्त तुळस असते, चंद चंद तुळशी झाड पळायला लेची तंतू त्यांनी कसं करता म्हळ्यारी रोजला लसतंका त्यांनी म्हणतात या तुळसी पळायला लसत ना थईची नमस्कार करता सुमेधा सीधा तुळशीच्या सुत्त काणू साष्टांग नमस्कार करता तुळशीच्या. त्यांना हरिमेध सांगता सुमेधा तू कसं लांग राबला, तू कसा विषय करतस, तुका म्हाका एक पंता तुळसी विषय सांगून म्हणून निमगे येता. तेन्ना सुमेध सांगता हरिमेधा पळय आयक तुळशीचे महात्म्य कसं म्हणून पळोया आणि त्याका हे कार्तिक महोत्सवांत त्याचे प्रामुख्य कसं लय म्हणायला आमकां मना करून घेऊया. जलेरी हांगा मस्त वतस मू कसं करचें. हा पळय थंय एक अश्वथा रूख आसा, त्या अश्वथा रुखा मुळा बैसून हांव तुका तुळशी विशयाचे काणी सांगता म्हूण सांगून ताकाय घेवन अश्वथाचे रुखा मुळान तूं वता. हांगा टेम्पररी काणीक विराम दिता आसा, मागीर थोडे दामोदर आरती जाताची हे काणी कंटिन्यू करूया. मधुपती प्रभू ओवर टू यू. स्पॉटलाइट करूया ऑनलाइन. क्लियर ना. श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय. श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय. Idam te
अतिवृष्ट्यादिदिनं वनः ग्रहनिशममग्निदृश्या कुबेरमजौ गर्भमुदद्वयः त्वयोमुचितौ भक्तिर्मजकृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सतां विप्रयच्छ नमो श्रीग्रहावेति नाममुचरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदिनामे त्वदीयतराय विश्वसधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरी हरी मका कीर्तन दुबाईन तो बशील वर्तिसला की हरिनाम प्रभू आणि तांगेल टीम अन्न कशी त्यामुळे योगा स्टुडिओ बशील एक फीलिंग आहे थोड्या वेळाक पुरा विसरून भारी लायजल एक्सप्रेस मध्ये कधी बघून प्रभू नमस्कार तुमका लायक जाणून धर्मद्रष्टकम आजी संगीतका मनस्पूर्वक जाणून हरी 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 आम्ही काश्मीर गावांत आशिल्ल्या सुमेधाल आणि हरिमेधाल विषय सांगता आशिल्ल्याची त्यांनी धामा वचवटेरी एक तुळसी तोटा लागून चर्चा करता आशिल्ल्याच की हरिमेधा सुमेधाला नेमलेता आशिल्लो तुळसी विषय कसं म्हण म्हाका सांगून दितलो म्हणून त्यांना सुमेध सांगता आशिल्लो की त्या अश्वत्थ रुखा मुळांत वचया आणि आमकां आयकुया म्हणून तशी अश्वत्थ मुळा वचून दोगे बसल्याची हरिमेध आणि सुमेध आणि सुमेध सांगू सूर करता हरिमेधा ऐकू का म्हणाल ना तू ऐकताना मस्त फूड आहे तुके विषय गोत्तच पुरो जाल्यार तुका उडगा सांगतास की इंद्र म्हणाला एक राय आशिल्लो स्वर्गलोकाचो रायो जाल्यारी तांका दुर्वासा मुनी शापान तांगेल राज्य गेल्लेलें आशिल्लें पूरा देवतांनी ब्रह्मो त्या वेळार कसं करता आशिल्लेच म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು असुर तांगेले ಒಟ್ಟು कोरनु समुद्र गंटू वत आशिल्ल्याची दुद्धा समुद्र त्या काणी तू कोतच नव वय वय कसं म्हण ऐक सांग सांग ऐकूचे चंगच म्हणता आशिल्लो हरिमेधू तेन्ना हे दुद्धा समुद्र दोगे गंटू सूर करताची आमकां संश्लेप जावन त्या काणी ऐकूया तेन्ना तांतून मस्त नमुन्याची वस्तू भायर येता ऐरावत म्हळ्यार हस्ती कल्पवृक्ष रूखू चंद्रमा लक्ष्मी देवी उच्चीश्वर म्हळ्यार गोडो कौस्तुभमणी तशी पूरा भायर येता ताजे नंतर देवूची धन्वंतरी अवतारांतू प्रकट जाता पूरा तेगेल हातांतू पूरा नमुने आयुर्वेद द्रव्य घेवन आणि अमृत विष्णू या अमृत हातात वर घेऊन राबिलो भायर येताना आणि मस्त संतोष जाता विष्णूक त्या संतोषान कसं जात म्हळ्यार विष्णू दोळे तोकून एक दोन थेंब दोळे उदक ते अमृत कलशान पडता ते पडलेची तांत तुकून तुळसी झाड उद्भव जाता ಕೂಡ್ಲೆ पूर देवता लोकांनी ब्रह्मो तुळसी महाराणीकनी लक्ष्मी देवीका नमस्कार करता आणि श्रीहरीला हातांतू वयसून दिता या दीस तुकोनू श्रीमती तुळसी महाराणीला मस्त विशेष जावन आशिल्ल्या कृपा
आमक मेळची ती म्हणल्यारी साक्षात विष्णूल या प्रपंचाच पुरा प्रोटेक्टर जावन आशिल्ले विष्णूल प्रिय जावन आशिल्ली या तुळसी महाराणीक आम्ही प्रार्थना करता आसाची तशी इतले दिव्य की ती तुळसी महाराणी म्हणून सुमेधा हरिमेधाक या विवरण सांगून दिता. आता आमकां मुखार सुनो आमगेलो टसाची श्री रमेश कामत प्रभुजी, हिज ग्रेस रमणा हरिदास प्रभुजी. हे काणी तिन्ही भाग आसा ते कडेर आमकां टायम आसा म्हणजे आयकुचे प्रयत्न करूया. ते दोळताय आयच्या सेशना बगेन तूं दामोदर अष्टकामा बगेन तूं ह्या दामोदर म्हयन्यान तूं आमकां हिज ग्रेस रमणा हरिदास प्रभुजीला तुकून मुखारविंदा तुकून आयकुचे प्रयत्न करूया. तांणी इतली वरिष्ठ भक्त की तेंगेले पुरा फॅमिली तांकां कशी पुणी कोरून कृष्ण भावनामृतांतू प्रचार करूंक तांणी आत्ते प्रयत्न करता आसाची. तांगेले एज ह्या सगळे पळयले रे देवाल कार्य तांणी मागून घेतला की परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराज लगी शिष्य तांणी मागून घेतला की हांव जाल तितले प्रचार करूंक प्रयत्न करता महाराज म्हाका अनुग्रह करता. आनी तांणी प्रॅक्टिकली आमी करचे पळयतना कळटा. भागवत पुराणान तुजेवो तांगेले फॅमिली मेंबर्स आसूं तुजेवो कृष्ण भावनामृत बेंगलुराचे सत्संगान जेवो देवस्थाना जेवो तांगेले मूल जावन आशिल्ल्या पय्यन्नूर देवस्थाना जेवो थंय पुरा तांणी कृष्ण भावनामृताचे सीड्स सो केलेलो आसा. ताजी फल एक जावन पुरा बांधवा तांकां बाकी जाणां पुरा मेळटा आसा. मुगेली इतली सौभाग्य आसा की तांगेले तसले एक वरिष्ठ भक्ताले विशय तसले सांगचे अवसर मेळ्ळले. तांणी भौतिक जीवनांतू मस्त घाव भोंविल्लो आसा. तांणी इतली म्हळ्यार बाय प्रोफेशन तांणी एक बँकर जावन आशिल्ल्याची आनी तेवे साधारण बँकात न्हय प्रमुख जावन आशिल्ली कॅनरा बँकांतू त्या मॅनेजरल पोजिशन आसतना मोस्ट बिसी पर्सन आशिल्ल्याची. जाल्यार कृष्णान कशी तांकां कृष्ण भावनामृतांतू आकर्षण केल्लें म्हणल्यार पळया. तांणी एक भक्तान ताणें सांगली की भक्तान तांगेले निमगेल की तांणी मॅनेजर जावन आशिल्ल्याची कलिकोट म्हणलेले एक गांव आहे कॅलिकट कोळीकोट म्हणटात. त्या गांवांत तूं मॅनेजर जावन कॅनरा बँकांत आसतना तांगेले एक भक्तान निमगेले भगवद्गीता पुस्तक आसा तुमी घेता पळय म्हणून तांणी म्हणलें की वय बिजी आसा तूं मागीर यो म्हण सांगून तांगेले वेट केल्लेले आनी तांणी बूक पुस्तक हाडून दिल्लें म्हणलेलें आसा. तांणी संफ्लेट जावन सांगिल्लें आसा. आनी तें पुस्तक वाज्यूसूर करताची तांकां दिसली की इतली काळ हांव जीवन व्यर्थ केल्ली मू ह्या कृष्ण भावनामृतांतू इतली लायक जावन सांगिल्लें आसा हिज डिवायन श्रीला प्रभुपाद आमगेले आचार्य तांणी म्हणून ते तांकां मनांतू मस्त तृप्ती जावन लागल्या की कृष्ण भावनामृतांतू आनिके पुस्तक वाजूका म्हणाले. आनी ते भगवद्गीते वाज्यूसूर केले, श्रीमद भागवतम वाज्यूसूर केले. ताजे नंतर ट्रिवेंड्रमांतू आनी पय्यन्नूरांतू सकड तांणी कृष्ण भावनामृतांतू कोयंबतूरांतू पुरा कृष्ण भावनामृत फंक्षन्साक देवस्थाना पुरा वाज्यूसूर केले.
ತದನಂತರ His Holiness Bhakti Vinoda Swami Maharaj. Tangel connection through and His Grace Jagat Sakshi Prabhuji. Tangel connection through परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराजाला शिष्य स्वीकार केले आणि स्वीकार करताना तांगेल धर्मपत्नी जावन आशिल्ले तांकांय भारी तृप्ती आशिल्ले की मिगेल बामणान कृष्ण भावना स्वीकार केला तांकां सपोर्ट करता म्हणून तितले इम्पॉर्टन्स दिवन तांगेल धुवेनय श्रीमती रीना कामत तिणेय अन्नाक चंदन मुनेर सपोर्ट केले शिला प्रभुपादान श्रीमद भागवतमाचे एक लेक्चरान सांगितलें की सुरवेरचे स्कंदांतू 7 अध्याय संच श्लोका बघत लेक्चर दिता शिला प्रभुपाद त्यांनी वृंदावनांतू 18 एप्रिल 1975 अंतू त्यांनी कसं सांगितलं म्हणल्यारी सक्कडक्क कृष्णाला बघेंतू रिलेशनशिप असू का म्हणून आणि आम्ही कसं करताची ते पूरा कृष्णाक अर्पण करू का म्हणून तक्का युक्त वैराग्य म्हणताची युक्त वैराग्य म्हणल्यारी कसले कोणाके हेट करची नाही जो मटेरियल एडवान्समेंट विषय सांगची नाही आम्ही कसं पुरा करताची ते पूरा कृष्ण भावना अमृतांतू अर्पण कोरका कृष्णाला पादारविंदांत अर्पण कोरका आमगेले कृष्ण भावना अमृतांत प्रचार म्हणलेरी आम्ही केत नजलेरी कृष्णाक विसरूनच म्हणलेले शिला प्रभुपादान सांगितलं असं आणि त्या that is our business म्हणलं शिला प्रभुपादान that is our business don't forget Krishna that is our business आणि आमक कसलंय एक टॅलेंट असच पळा डान्सा जाऊ की ना म्हणजलेरी कथा सांगचे ना म्हणजलेरी पद्य सांगचे ना जलेरी लेक्चर दिवचे ते कसं आमगेल कॅपॅसिटी असं की रंगोली घालचे ना म्हणजे अन्नकूट करचे कसले सनूज अळीला सेवा म्हणताची कसले जावते हे आम्ही कृष्णाक अर्पण करचे तशी जाऊ का म्हणून शिला प्रभुपादान लेक्चर सांगितले आम्ही तुम्ही शिला प्रभुपाद इतली विवरण जाता सांगता असं इतली म्हळ्यारी हाजी एक व्हडली उदाहरण हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी इतले एज जावन त्यांनी म्हटलं सांगितलं असं मुरलीधर चरण तुका 24 hours फूड म्हाका सांगला पुरो हांव रेडी आसा तू सांगील कसले हे करू का कृष्ण भावना म्हणटा तू तसले धैर्य दिल्लें तांकां नमन कोर न्हू आजी हांव तांकां वेलकम करता आसा His Grace Ramana Haridas Prabhuji ki jai. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki. His Divine Grace Srila Prabhupada ki. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Matnyana Timirandascha Jnananjanashalakaya Chakshurmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lingayate Girim Yadkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Vandeham Shri Gurum Shri Udapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Saganarabhunathanidam Sam Sajivam Swadvaitam Savadutam Saganarabhunathanidam Sam Sajivam Shri Radha Krishna Padan Saganarida Shri Vishakhanidam Sya Panjatattvam Atmagam Krishnam
भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राधा दामोदर भगवान की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, दामोदर अष्टकम की जय। हरे कृष्णा। आयचे दिवस नाही आता, आयचे आमगेले हे महिना दामोदर मास म्हणटाजी आणि कार्तिक महिने म्हणटाजी. अरे या महिन्याचे विशेष महात्म्य हे पुराय तुम्ही ऐकलं आसा बरो. मस्त भक्त वृंद गण आमगेले समूहांतो आमगेले ये GSP समूहांतो असं म्हणलं मस्त संतोष म्हाका. चिकीन प्रगल्भजा आशिल्ले उत्तम आशिल्ले भक्त आसात कळवा. तुमगेले संन्यास जे आशिल्ले आसाची आनी ब्रह्मचारी जे आशिल्ले आसाची, गृहस्थ जे आशिल्ले मस्त आसाचे आमगेले आमणी आशिल्ले गृहस्थ. बरी संतोष येयला म्हळ्यार हे प्लॅटफॉर्म बरी अपूर्व जावन आमकां हे मनशांक मेळचें. आमकां कोंकणी ब्राह्मण आमकां मात न्ही, अपूर्व जावन मेळचें अशें एक प्लॅटफॉर्म हे संघ भक्त संगम संगलारी कळवा. हे टिओटी असोसिएशन बरी अपूर्व जावन मेळचें. अरे आमकां अशी एक असोसिएशन मेळ्ळारी आमकां आमगेले हे जन्म सार्थक जाता आनी आमी कश्टभक्त अशें जन्म आमकां तांसून आमकां मुक्ती मेळटा. ताका जाय आमी पुराय करपाची. आयचे हे आमी एक उत्सवांत आसत, फेस्टिवल सीजन दामोदर महिन्याचे. म्हळ्यार हे मस्त भक्ती वर्धन करचे अशें एक महिना तो दामोदर येयला म्हळ्यार कृष्णाले अपूर्व जावन आशिल्ले एक मस्त लिलांचो एक लीला तो अद्भुत लीला म्हूण सांगूं येता. ते लीलाक तेजे महात्म्य आमकां सांगल्यार तिरुवचना ते कळवा. हे महिन्यांत हे यशोदा माई, हे राधा कृष्ण आनी व्रजवासी गोपी गोपा हांगेले हे लीला ताजें वर्णन करचें म्हळ्यार व्हड एक अवसर म्हाका तुमी दिल्लें. म्हगे सौभाग्य तें ताका तुमकां हांव आभार व्यक्त करता. हे महिन्याची विशेष पुराय तुमकां सांगून दिला आसतलें हांव सांगना त्या सगळें कळ्ळां. तें तांचो जेवण आतां वचचें ना कितें म्हळ्यार समयबंदीत आमगेले प्लॅन एक 40-45 मिनट भितर सगळें कैदी करपाक गेल्ले जाता. दामोदर अष्टक केलेले कोण हे सत्यव्रत मुनी म्हणून सांगला. व्हड महाभक्त तो कळ्ळा. ते भक्त म्हणून सांगल्यार हांगा आमी आमकां
गुरुपाद स्वामीला भक्तिरथ सिंधू सांगा काय आम्ही सगळे साधना भक्तींत असत साधना भक्तींत तो 3 डिव्हिजन केलेलं आसा गोपाळ गोस्वामीन एक कसं म्हळ्यार भक्त कसं डिवोशनल सर्व्हिस इन प्रॅक्टिस आम्ही प्रॅक्टिस करची एक फर्स्ट डिव्हिजन आणि एक सेकंड डिव्हिजन कसं म्हळ्यार डिवोशन सर्व्हिस इन एक्स्टसी म्हळ्यार भावांतो आह्लाद आनंद उन्मादांतो आम्ही विभोर जावचे अशी अवस्था आणि एक कसं म्हळ्यार डिवोशनल सर्व्हिस इन लव ऑफ गॉड प्रेम भक्ती अंतो येवचे आम्ही म्हळ्यार एस्पेशली हांव तुमगे कार्य म्हाका सांगचे ना म्हळ्यार आमचो फर्स्ट स्टेज आमकां शिकलो जी आमी ते आनंदांतो लय जेवचे ते स्टेज पावनी हांव यो मागीर प्रेम भक्तीची कांय सांगचे नाका न्हू मागीर त्यावेळी हे सत्यवत मोहीम सांगल्यार आमगेले हे भक्तीचो फर्स्ट स्टेज आशिल्लो न्हय साधना भक्तीन न्हय साधना भक्ती इन प्रॅक्टीस आमी प्रॅक्टीस करता आसा आमगेली इंद्रिय पुराय हे भोवती जे आशिल्ली इंद्रिय कितले मालिन्य जे आशिल्ली इंद्रिय ते आमी कृष्णाले भक्तीन तो व्यापृत करतना ते शुद्ध जाता तुमकां गोत्त आसता जे हे पुराय भक्ती म्हळ्यार कसले म्हण सगळे इंद्रियाक शुद्ध करून कृष्णाक पीस करचे संतुष्ट करचे ते भक्तीन आमी शिकलेची हे सगळे साधना भक्तीचे एक पार्ट हे पुराय एक भाग कळवा हे सगळ्यां सुगून सगळे वयर चमकल जाता आमगेला सत्यव्रत मुनी त्यांनी केलेले हे दामोदर अष्टकम सांगली 8 श्लोक सांगितले आसा 8 श्लोक म्हळ्यार तांचो पुराय आसा भक्ती विशय जाल्यार आमगेले सगळे रस भरला तांचो भक्ती रस पुराय भरलेलो आसा कळवा तांचो भक्ती रस पुराय भरलेलो आसा तसं कितले तर आशिल्ले रस एक 5 रस सांगितले आसा ना शांत रस दास रस साख्य वात्सल्य माधुर्य हे रस पुरा हे लिहिलेन तू दामोदरा लिहिला तू पुरा सांगितलं आसा कळवा ते तांचो पुराय आसता आनीक विंगडा भक्ती संतरीची विंगडा एक हे आसा म्हळ्यार गोवर्धना लिहिला तू हे पुरा हे रस आसा म्हणून सांगता जाल्यार प्रत्येक जावन हांतू दामोदरा अष्टकांत हे पुरा रस आमकां देखून जाता कळवा मेळटा जाल्यार हे दामोदर अष्टक सगळ्यांनी कितले चंद कोण म्हणला सगळ्या गोत आसा चंद कोण सगळ्यांनी त्या रागारी कर्णानंदकर जावन म्हणला जाल्यार अनेक विशय आमगे हृदयानंदकरन जावन म्हण कथें हृदयानंदकर म्हळ्यार आमगे भितर आमकां ताजे आनंदूय येवका कळवा अनेक असं म्हळ्यार आत्मानंदकरम ब्रह्मानंदकरम जावं तांतू हे मोयी हे म्हळ्यार हे रस हे तांतोल्याचा आमगेला कोण सत्यव्रत मुनी ना आता हे रचना केली जाल्यार तांतू मस्त तर आशिल्ले अर्थू असं आमकां तर प्रत्यक्ष आशिल्ले अर्थू न्हय ते भितर आंतरीक आशिल्ले अर्थू सुमार आसता ते भावार्थ कसं म्हणून आमकां जावका कळवा भावार्थ म्हळ्यार साधारण एक भक्तांक म्हणा जायना ते हांव थोडं सांगला म्हणजे आमचो उन्न जे आशिल्ले रस अनुभव करचे तांकां मनावती त्यावेळेस सत्यव्रत मुनीन सांगितलें ते भावार्थ आमकां साधारण भक्तांक हांव सगळें साधारण भक्त वयली आतां फर्स्ट स्टेजार आशिल्लो कनिश्ठ भक्त म्हणून सांगू येता आतां हांव कितले वाचल्यार कितले जरा आशिल्लें प्रवचन ऐकलें जाल्यार मागीर म्हाका हांव लेखता कसो म्हळ्यार कसो भक्ती मी केली हांगे तांगे सगळें भक्ती कसो मी केली भक्ती कसो जाल्यार हांव खंय आसा हांव तांगेल्या आंगांत एक कीड मात्र म्हणून लेखता म्हाका एक दिवस वाजी येतना कसं भक्ती म्हाका भक्ती काही ना म्हणून लेखता तसं एक अवस्थेंत हांव वता कसं म्हणून कळना म्हाका तें
कळवा आनी शिवाजी नायकत ना मिगेल भक्ती म्हणा कसले काय ना हांव कशी डेव्हलप जावचे म्हणून शिकता सांग कळवा तशी सत्यवतमनी ते स्टँडर्डच न्हू आमकां ते मना करूं जायना त्यावेळी सत्यवतमनी ना जाल्यार दामोदर अष्टकर व्हड व्हड गोस्वामीनी आनी व्हड व्हड भक्तजनांनी महाजनांनी पुराय हें आख्यान केलेलें आसा ते पुराय आयकून ते बरोबर वाजून आनी आमगे प्रभुपाद आशिल्ला प्रभुपाद स्वामी ना अशे ते बुक्स पुराय वाजून तांसुकून मनान केलें कसं म्हणून ते हांव तुमकां ललित जावन संक्षिप्त हांव सांगूंक प्रयत्न करता तितलें मात्र म्हाका करूं येता जस्ट लायक ए पोस्टमॅनान केलें म्हणजे ताणें कसं पद्दती दिलां तें तुमकां दिवचें तितलें मात्र म्हगेलें बिजनस ड्युटी कळ्ळें तशें हांव व्हड भक्त म्हणून म्हाका अवकाश करूं जावचें क्लेम करूं जायना कळ्ळें तशें तांणी सांगिल्लें कसं पळय तें हांव सांगचें म्हाका म्हळ्यार सत्यवतमनी स्टँडर्ड जो म्हाका तें मना वचना कळ्ळें म्हाका मना वचना तुमकां सगळें मना वता तसलें म्हळ्यार तुमी सगळें आयकून सगळें एक्सपिरियन्साचे मस्त जे एक्सपिरियन्साचे भक्ती जन आसा आमगेल्या हेरांतू कळ्ळें तशें हांव तें क्लेम न्हय जाल्यार हे दामोदर अष्टकर फस्ट श्लोक आहा तें म्हळ्यार ह्या दामोदर अष्टकर पुरो हांगा गान करून जालेलें आसा कळ्ळें हांव तें मागीर पुरा जोजी गायन म्हाका दिलेलें म्हाका इंट्रस्ट केल्ली एक ड्युटी आसा कसं म्हळ्यार फस्ट श्लोक ताजे अर्थू भावार्थू आंतरिक अर्थू सांगचें तें म्हगेलें कर्तव्य आतांचें तांतूं मात्र चेड कॉन्सन्ट्रेट करता म्हळ्यार विंगड सगळें ते आतां दवरता मागीर तें विंगड सगळें कार्य तुमकां गोत आसा कळ्ळें ते निमती हांव फस्ट श्लोक कसो म्हणून ताजें विवरण दिवच्याक प्रयत्न करता कसलें म्हणून चुका आसल्यार म्हाका माफ दिवका तुमी म्हाका जालें तशी म्हगेले कॅपेसिटी तशी कितले वेळा त्या प्रकार हांव सांगूंक प्रयत्न करता फस्ट श्लोक नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले राजामनं यशोदाभियोलुक राघवमानं परामृष्टमत्यन्ददोकृत्य गोप्या हे आतां हें मनोहर जें आशिल्लें श्लोक आतां पळय तूं ताजे जर तूं सांगिला सांगता म्हगेल्या भावार्थ मागीर सांगता सच्चिदानंद रूपार आशिल्ले ते परमपुरुष सांगिल्लें कन्नाचे मगरमत्स्य मगरमत्स्य म्हळ्यार आमी सांगचे शार्क हे मोरी म्हणून सांगता आमी आमचे घरांनी ताजे शेप आकृतींत आशिल्ले ते कन्नाचे ते आगेन केल्ले ते लोलाक म्हणून म्हणटा ताका ते सिंग येता तातूंत धोळता ते तातूंत हालता ते कळ्ळें आनी ताणें केलेलें अपराध निमित्ती कोण केलेलें कृष्णान चोडदान केलेलें अपराध निमित्ती अपराध कसलें यशोदा माईन घंटूचें तें धंया बुडकुळो ताणें बेतून गेलें कळ्ळें बेतून गेलें आनी कसं केलें आनी ते उंचेरी वयरी रोमाचे लांबोवन गेलेले सिंगारी उंची म्हणटा ताका आमी उंचेर तें गेलेलें तें बुडकुळ आसना ते बुडकुळा सुकून लोणी हे उक्कल आशिल्लें तें उक्कला ताजे वयरी चेणू कळ्ळें चेणू ते लोणी पुराय काडली ताणें चोर काणू ते भायर वचून बैसून उक्कलार बैसून कसं केलें ताणें केलें पुराय लोणी चावून केलें आनी मांकडां पुरा पयलें आनी तांकां पुराय लोणी वांटून दिल्ली तांकां तोंडा पुरा लावन सोडलें केलें कळ्ळें तशी ते ताणें केलेलें अपराध क्रायम कुट्ट कळ्ळें मागीर तो
कसं केलं ना यशोदामाई भिवून द्रुतगतीन तू धावून होता आणि त्या बसशील त्या उफुला तक तंटून तकते घाण धावून होता कळवा धावून होता आणि तशी धावून वच्चे तक्का त्याच्या डाग यशोदामाईना ताजे ओवर स्पीडार धावून वचून ताका मागशी सगून झोरता कळवा ते लिहिला तशी अशिले हे लिहिलं केलेलं ते परम भगवान श्री दामोदराक हाव विनीत प्रणाम अर्पण करता म्हणून हाजे अर्थ त्यामुळे अंतू या श्लोकांतू हांव एका 8 पॉइंट नोट कोणता वरलस ಅದು म्हळ्यार गुप्त अर्थ कसो जालें म्हणून गुप्त अर्थ सांगना म्हणजे हांव सांगचें न्ही हांगा महाजनान सांगिल्लें गोस्वामीन सांगिल्लें रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोस्वामी षट गोस्वामी हांणी पुराय सांगिल्लें हे दामोदराष्टक व्याख्यान केलेलें ताका हें दिल्लें म्हळ्यार आगेले भाव कसो जालें कोणाले सत्यव्रत मुनी भाव कसो जालें म्हणून समज व्यक्त करचे अशें तें टिप्पणी ते व्याख्याने परत दिल्ले आसा तेच कडेन पळोवन ताजे आशे संक्षिप्ती हांव तुमचे लागीं सांगचें हांव कळवा तशी अंतो हे श्लोकांतू नमामि ईश्वरम नमामि म्हणून आशिल्लें एक पॉइंट मागीर आनी कशें ईश्वर तिने कसं म्हळ्यार सच्चिदानंद रूप मागीर कसं जालें असो कुंडल हांव आशिल्लें तें कुंडल मागीर एक कसं जालें गोकुले प्रजमानम गोकुलांत तें शैन जेवचें गोकुल प्रकाशीत जेवचें कृष्णा हांगाचें तें प्रकाशीत पुराय व्याप्रज्ञान आसलें गोकुलांत कळवा गोकुले प्रजमान मागीर यशोदा भय यशोदाक भिवन आशिल्लें मागीर उखला धावमान उखल संटून उखल धांवचें ते एक विशय मागीर हाडटा विशय गोपी अत्यंत धृत्या म्हळ्यार ते गोपी यशोदा इतलो द्रुतगतीन म्हळ्यार स्पिडार धांवचें ते एक काळचें एक सीन कळवा तशी 8 पॉइंट हांव केल्लें आसा तें संक्षिप्ती हांव न्हू तुमकां उपयोगी सांगूंक म्हळ्यार म्हाका इतलें समय पद्दतीन जें आशिल्लें म्हगे क्लास आतां 40-45 मिनिट्स घेवन एलोट केल्लो आसा तेजे भितर सांगून समाप्त करून पळयता ट्राय करता 8:48 हां नमामि म्हळ्यार अर्थ कसो फर्स्ट ना म्हण सांगल्यार ना नेगेटीव एक अर्थ एक 2 अर्थ हांवें नोट केल्लो आसा एक अर्थ कसो म्हळ्यार ना नमामि ना तांचो ना म्हूण आसा पळय ते एक नेगेटीव म्हळ्यार ताका तिरस्कार करचें नाका म्हण आशिल्लें कळवा कान उड्डोवचें नाका म्हण आशिल्लें कसो कान उड्डोवचें अनर्थ निवृत्ती अनर्थ कसो तें अनर्थ म्हळ्यार काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य आमगे रोग ताका कान उड्डोवचें ताका तिरस्कार करचें ताका नमामि म्हणचें कळवा एक अर्थ तशी म्हळ्यार नमामि म्हळ्यार कसलें प्रणाम नमस्कारो नमस्तुभ्यम नमस्ते प्रणामी प्रणाम अशें कडेन हाका अर्थ आसा कळवा तशें ताका प्रणाम आमकां गोत आसा पंचांग प्रणाम आसा मागीर अष्टांग प्रणाम आसा हे पुराय आसा कळ्ळें हांव ते डिटेल जें सांगना आमकां प्रणाम कसो म्हणून आतां सांगता ते मागीर पंचांग प्रणाम अष्टांग प्रणाम अशें कडेन आमकां मागीर सांगू पंचांग प्रणाम म्हळ्यार बायल मनशांक सांगिल्लें पंचांग प्रणाम अष्टांग प्रणाम बायल मनशांक करूं जेवण आसा ते 2 प्रणाम आनी दादल्या मनशांनी करिता तशें परत सांगिल्लें विस्तार जेवण सांगना हांव आतां त्यावेळी तें हाचे अर्थ कसो जालें आनी एक अर्थ कसो म्हळ्यार ना नमामि म्हळ्यार ना नॉट ना म्हण आशिल्लें तें न्हय म्हणून मामा आनी एक मामा ना मामा म्हळ्यार मैन मिगेले ममता कळवा आनीक मी म्हळ्यार अहम आई म्हण आशिल्लें म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार नॉट मैन मिगेल न्हय
मिगेजां कसले ना म्हणशील मिगेजां कसले नांगा यत्न कृष्णा इदम ना मामा म्हणून सांगितलं असं कळवा हे कृष्ण शिवाय विंगड कोणी ना कृष्ण आले मिगेजां कसले नांगा म्हणून सांगून आम्ही साष्टांगम पडतात कळवा तक्कद नमस्कार प्रणाम सांगचे कळवा तका तशी दोन्ही अर्थ सांगितलं असं मिगेल कसं ये ना हे शरीर हे मिगेल नाही म्हणून शिल्लें पूर्ण शरणागती तांचो आमकां कळटा अर्थ ताजे पूर्ण शरणागती म्हणून अर्थ म्हळ्यार ही शरणागती आतां आमगेल्या फस्ट भक्ती विशयांत फस्ट आमी करपाक गेल्ले पूण शरणागती साश्टांगम पडचें आनी भक्ती आमकां मेळच्या खातीर आशिल्ले प्रयत्न करचे कळवा आत्मीय गायन फस्ट शरणागती जाल्यार हे भौतिक विशयांत आमी नमस्कार करतात कळवा सगळ्या पांय पांय दाबता आमी नमस्कार करताय पांय करताय कसं लागता ताजें इंटेंशन कसं जाय ताजें पर्पस लक्ष्य कसं म्हळ्यार आमकां भौतिक जें आशिल्लें कसं पूण अशें सफळ करूंक येता ताका मस्ती म्हणची कळवा ताका पांय धरचे हें सगळें अशें आमी करताची त्यामुळे तें आमगेलें भौतिक जें आशिल्लें कार्य साध्य खातीर आसा तसो नमस्कार जाल्यार आध्यात्मीक जें आशिल्लें कार्यांत देवा मुखार नमस्कार घालचे हें असं करचें भौतिक जें आशिल्लें कार्य न्ही तें म्हळ्यार आत्मीय जें आशिल्लें आमकां आत्मसाक्षात्कार मेळूंक जाता आत्मीय जें आशिल्लें बुद्धी मेळच्या खातीर म्हळ्यार कृष्णाक शरणागती कृष्णाले ಒಟ್ಟು वच्चा कृष्णाले ಒಟ್ಟು रबूंक जाता आमगेल्या सकट तरा आशिल्लें दुख्ख निवृत्ती करून आमकां आमगेलेची घर जें आशिल्लें वैकुंठांत परतून वचचें आशिल्लें ताका आशिल्लें एक दंडवत प्रणाम म्हणून सांगता ताका हे विशयी नमामि ताकाच आमी नमामि म्हणचे कळवा नमामि ईश्वरम शिष्टाष्टकांक तें सांगिल्लें सांगा भौतिक आत्मीय विशेषण आमकां कसले नाका ना धनं ना जनं ना सुंदरीं कवितां मा जगदीश कामये म्हणून सांगलें शिष्टाष्टकांत ते भाव वतात ह्या नमामि कळवा तेशी आमी मनाक उरता सत्यव्रत महिना हे भावांतर हें सांगिल्लें आतां हें तें आशय तें व्यक्त करता सत्यव्रत मध्ये हें आतां इंटेंट केलेलें हें आमचो नमामि म्हणून आशिल्लें कळवा आमी कृष्णाक हे म्हळ्यार साधारण चोट न्हय यो कळवा साधारण चोट न्हय कळवा ताका नमामि करचें आमकां हें भौतिक जें आशिल्लें चोट न्हय म्हणून सांगता मागीर आनी मुखार आनी कितें व्यक्त करता कसो तें म्हण त्यावेळी हे नेक्स्ट पॉयंट कसो म्हळ्यार ईश्वर म्हळ्यार कोण कळ्ळा हे चोट ईश्वर आसा साधारण चोट न्हय आमगेल्या आमगे चोट न्हय तो कळवा हे ईश्वर आसा ईश्वर म्हळ्यार कसो जालें पूर्ण जावन दिव्यत्व भौतिक न्हय भगवान तो ईश्वर म्हळ्यार भगवान म्हळ्यार षड ऐश्वर्य संपूर्ण सगळं सौंदर्य आसा शक्ती आसा धन ज्ञान कीर्ती त्याग हे पुराय पूर्ण ज्ञान आशिल्लो भगवान आतां यो साधारण चोट न्हय सत्यवती मुनी सांगता साधारण चोट न्हय यो हो भगवान कृष्ण कळवा सर्व ब्रह्म परब्रह्म मता म्हणून सांगता ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह म्हणून सांगिल्लें आसा परमेश्वर ईश्वरा परमा कृष्ण म्हणून सांगिल्लें आसा सर्व कारण सगळ्याचें कारण यो ब्रह्मसंहिता सांगता अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते गीता सांगता आनी एक गीता सांगता म्हळ्यार 2 अध्यायाचो 9 श्लोक फेमस श्लोक न्हू तो तुमी सगळ्यांक गुर्त ते श्लोक आनी 9 8 अध्यायाचो 9 श्लोक सांगता कळवा कविं पुराण मनीषासिदारम अनुरेणहिंसा अनुस्मरेद्या सर्वस्य धाधारम अजिंद्यरूपम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् कविं पुराणम कवी म्हळ्यार सर्वज्ञ तो पुराण म्हळ्यार आदिपुरुष तो अनुशासिदारम ईश्वर तो कंट्रोलर चक्रांक कंट्रोल करचो तो ईश्वर कळवा अणुरणयम एक अणु जावन आशिल्लो तो अणुरणयम सकळांक व्याप्त जावन आशिल्लो अनुस्मरेत सर्वस्य धाधारम सकळाक आधार तो सकळाक परिपालन करचो तो मागीर अचिंत्य रूपम ताका रूप अचिंत्य
हमको जो मन अगुरो जायना था आदित्य वर्णन तक तेजस्व कोडानु कोടി सूर्य प्रकाशत का तमस परस्ताद भौतिक भौतिक नहीं इज नॉट मेटीरियल तो दिव्यता आध्यात्मिकता पुराई सर्वज्ञान अशी भगवद्गीता सांगता कळवा हे दामोदराष्टकांचो हे भक्ती रस तंतू आमकां मेळटा कळ्ळें आमकां भक्ती रस म्हणून सांगला तें आस्वादन करूची इच्छा जावका जाल्यार मात्र आमकां तें आस्वादन करूची इच्छा जावका अनिच्छा जावन कोणाले फोर्स करून हें पान करचें न्ही तें कळ्ळें यथार्थ आनंद हंतु हे दामोदराष्टकांचो असो यथार्थ आनंद कळ्ळें हंतु साधारण आशिल्लें रसम न्ही अंत प्रेम रसम मागीर वात्सल्य रसम हे तांचो शेड जावन दिसता आमकां कळ्ळें ते रसतले पावके जाल्यार आमकां ते आनी मस्त 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 मुखार वचूंक गायतले कळ्ळें आमी मस्त मक्षसाची आमी म्हळ्यार हांव मस्त मक्षस तांचो कळ्ळें तशी कृष्णाले कारुण्य आसल्या मात ते जगता म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णा कारुण्य गोसामी गेलें भक्त जनांक गेलें आनी गुरुल्या सगळें कृपा आसल्या मात ते जगता ते इंट्रिकसी ते दामोदराष्टकांत इंट्रिकसी आसना तेजे भितर आशिल्लें तें गुप्त जें आशिल्लें कार्य कळच्याक तावळे मात आमकां जपचें तशी दामोदराष्टक केन्ना केन्नाय आमी रिसायट करता आमी करता म्हणून सांगता जाल्यार दामोदराष्टक म्हणून दामोदर मासांत मात करचें न्ही तें म्हणून सांगिल्लें आसा आमी सांगचें न्ही तशी आमी नाल्यार कार्तिक मासु नाल्यार ड्युरिंग चातुर्मासु आमी चातुर्मास चलता पळय लास्ट मंथ ना चातुर्मासांतू अशी बराय करचें न्ही तें केन्नाय आमी दामोदराष्टक सांगता म्हळ्यार जाल्यार मात्र आमगेली भक्ती वर्धन जाता कसली भक्ती परिपूर्ण भक्ती निस्वार्थ भक्ती नाल्यार कसं म्हणटा का प्युअर भक्ती परिशुद्ध भक्ती म्हणून सांगता ते येवका जाल्यार आमकां हे दामोदराष्टक मात्र पुरो सांगता कळ्ळें तशी ट्रू हॅपीनेस इज फाउंड इन दीस पेजेस ऑफ हे दामोदराष्टका म्हणून सांगिल्लें आसा तशें अंत म्हळ्यार हें आमकां एक सांगिल्लें आसा भागवतांचो एक श्लोक आसा 12 अध्यायाचो 13:1 यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुवन्दी दिव्ये स्तवैर् वेदे सांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो नान्दं न विदुसुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः म्हणून एक बरी सुंदर एक श्लोक आसा भागवतांचो म्हळ्यार हे ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुदशी देव प्राय हाका कृष्णाक भोगोळसून सांगिल्लें आसा ग्लोरिफाय करता आसा ते आनी योगी तांगेली सद्या भितरी हे हाका ध्यान करून बशिल्लो आसा कळ्ळें तशेंच यो ब्रह्म परब्रह्म मद यो म्हणून सांगता कोणा सत्यवती मागीर आमकां तितलें बरो आनी एक तिनीचे उपयोगी सांगुचें आमकां तिनीचे अर्थ हें पॉयंट कसो म्हळ्यार हो सच्चिदानंद स्वरूप आशिल्लो तो रूप सच्चिदानंद आनी म्हळ्यार हें मंगळाचरण व्हेरी ब्युटिफूल एक मंगळाचरण सांगिल्लें आसा हे मंगळाचरण म्हळ्यार अत्यपूर्व जें आमकां मेळचें भक्ती आशिल्लें मंगळाचरण कळ्ळें कृष्णाक आशिल्लें देवाक आशिल्लें स्तुती कळ्ळें सच्चिदानंद रूप आनी तो श्रीमद भागवत सप्ताहांतू आनी कथाकार हांणी एका हें सांगचें आसा कथाकार एका हॅलो सॉरी त्यावेळी सच्चिदानंद रूप
हेलो सच्चिदानंद रूप भागवत सप्तम संगीत तनी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः तनियक मंगलाचरण कुरोस कळवा ये रूपम संगलरी अत्य अपूर्व ज्ञान में सत्य यो साधारण चोट न यो सच्चिदानंद रूपत मन संगता कळवा सच्चिदानंद रूपत ये चोट मन संगता कौन है सॉरी हेलो एक मिनट है नहीं करता तो साउंड बदल दिया हेलो हेलो I will send my wife. I am engaged here, please. Okay. Or you can come tomorrow because I am engaged here. Okay. Thank you. Hello. Please tell me. Hello. Asking. Sorry for interruption. Sachidanand Rupa. तसे आणि मंगलाचरण केलेलं असं श्रीमद भागवत भागवत कथा सांगची जनांनी त्यामुळे ते ताजे अर्थ कसलो सत्य म्हळ्यार सत्य जावन आशिल्लें सत्य म्हळ्यार शाश्वत म्हणून अर्थ जाय दॅट डस नॉट चेंज ताका कसले तर आशिल्ले बदल पडना तेच सत्य म्हणून सांगलाय कळवा सत्य जावन आशिल्लें त्यामुळे ताका कसले तर बदल सत्यम परम धीमहि अबाउट ऑफ ऑल ट्रूथ म्हणून सांगता सत्यम परम धीमहि म्हणून अंतु संगीत आसा मंगलाचरण अंतु ओम नमो भगवते वासुदेवा जन्माद्यस्य दोन्यादिचातेषा विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये सत्यम परम धीमहि कळवा तंतु भागवतांतु मंगलाचरणांतु संगीत आसा सत्य दियो म्हणून कळवा सत्य that does not change केद नागे आशिल्लो तो म्हणून मागीर अंतु असं आमकां भागवतांतु भगवद्गीता संगीत आसा भगवद्गीतांतु दोनीच्या अध्याय 13 श्लोक सांगता देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जना तथा देहांतर प्राप्ति तीरस्थतनु तशी ये देहांतु आमी वयसुनो कौमारं यौवनं जरा अशी बाल्यावस्था मागीर कौमारावस्था मागीर म्हातारपण हे पुराय हे आमी हे देहांतू आमकां अनुभव आसा कळवा चेंज बदलपण येता आसा तशें शरीर ना हे चेल्लालें कळवा चेंज ना ताका सत्य केतना काही आशिल्लें खूब एक शाश्वत शरीर आसा ताका जन्म ना मरण ना रोग ना वार्धक्य ना कसलो तरी अशें बदलपण ना ताका कळवा तशें शरीर आसा हें चेल्लालें म्हणून ते सांगता इम्प्लाय करता हांगा हे सत्य भगवनी अंतू सत्य जावन आशिल्लो तो म्हणून कळवा आनी एक म्हळ्यार सत्य म्हणून सांगल्यार भागवतांतू जे चंद एक श्लोक आसा अंतू देवानी कृष्णान हांगा जैलांतू जन्म जायतना देवकी वसुदेवांक जन्म जायतना तांणी येवन एक चंद स्तुती म्हणलेली आसा कसले त्या स्तुती कसं म्हणून सांगता म्हळ्यार छंदच स्तुती तें सांगू वता कळ्ळें ते म्हळ्यार सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं रसत्यनेत्रं सत्यात्मवंतां शरणं प्रपन्ना तांतो 8 गुण सांगिल्ले आसा 8 गुण कसले सत्यव्रतम प्रतिज्ञा ते शास्त्रीयांश प्रतिज्ञा कृष्णाले ते ब्रह्माले कळवा सत्यम परम एब्सोल्यूट ट्रूथ परिपूर्ण सत्य केवल सत्य परम सत्य सत्यम परम मागीर कसले त्रिसत्यम सृष्टि स्थिति प्रलय ह्या पुराय
स्थिति प्रलय सृष्टि स्थिति प्रलय अकस्कट अतीत सत्यम हंग मक्कल डिफरेंस जेत्नोदो सत्यम त्रिसत्यम मळरी सृष्टि स्थिति प्रलयम चेबेळरी स्थित जावनशिलो उणद त्रिसत्यम मळरी सत्यस्य योनिम कृष्णांतु सकुनु सूर्यला जावनु अशिरते जौचे आपेक्षिक जांसे सत्याचे मूल कारणं म्हणून तजेर्तु सत्यस्य योनिम सांगलाय निगदम च सत्ये सकड एलिमेंट्स अंतु व्याप्ति जानशिलो म्हणून सांगितलंय अंडांतरस्थ परमाणु सांगताबळ अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थम सकडां सकड एलिमेंट्स भूमिरापनलो वायुतंतु पूराई मेळनशिलतो म्हणून सत्यस्य सत्यम अंतर्यामी सांगताबळ तशी सत्यस्य सत्यम संचय सकड सत्याजे आदि कारण सत्यद कृष्ण म्हणून सांगता तू घृतसत्य नेत्रम सकडाचे तुल्य अंशल समदृष्टि अंशल घृतसत्य नेत्रम समदृष्टि ಅದು ತುಗಲೆ सकडांगे पूरक पडोचे ಅದು तू सत्यात्मकम कृष्ण संबंध जावशिले सकड़े सत्य सच्चिदानंद शरीर सच्चिदानंद शाश्वत जानशिलत ज्ञान शाश्वत शाश्वत जानशिल आनंद म्हणते शाश्वत जानशिल तशी सत्यात्मकम सकड़े तशी 8 गुण अंतो चंद गुण त्यांनी वर्णन केलं सर त्याचे सत्याचे एक विवरण त्यात दिलेलं आहे तशी तू वाचकता गेट लागी अंग गेट लागी वाचा डिस्टर्ब करता हॅलो हां मगर तशी सत्त मगर चित्त ते आम्ही हे करूया चित्त म्हळ्यार कॉग्निशन सगळं कळचो अभिज्ञास्वराड म्हणून सांगितलं सगळे कळचो भगवद्गीता संग वेदांग समतीदानी वर्तमानाचे अर्जुनाम कळो मक्का भूत भावी वर्तमान पूरा कळचो हाव कळो सगळे एक अनुदाय एक जीव कंकयस पडताय पुराय कंच योनी तो असं पडताय त्या जीव ते पुराय कळता कृष्णाग कळवा हेलो एक मिनट हेलो हेलो तो नहीं हेलो तो गेट लगाएगा तो अंग सकाल गेट लगी हाँ सॉरी तशी चित्त म्हळ्यार सगळे सर्वज्ञ जानशिलो म्हणून असतो कृष्ण सांगता म्हळ्यार कृष्णा पुरा कळता सकळ जन्मांशील कार्य पुराय कळता कृष्णाक भगवद्गीतेन सांगितलें आसा चरित अध्याय तो 5 श्लोक सांगता बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवजार्जुन तानकं वेद सर्वाणि नत्वं वेता परंतप म्हणून सांगितलें आसा ते म्हाका पुराय कळता सकळ जन्मांत वयशिल्ले पुराय कळना आमकां पुराय कळना ते जाल्यार सर्वज्ञ अशें कृष्णाक सकळ कळता म्हणून आशिल्लें आसा ते आमकां मागीर हें सगळें आनंद स्वरूपद आनंद शाश्वत आनंद इटर्नल हॅपीनेस ते कृष्ण कळवा आनंद संभरणी आनंद संभरणी स्वयं आनंद तो म्हणून सांगता पूर्ण आनंद सेपरेशन विरहांतु मस्त आनंद आम्ही अनुभव करता म्हणून सांगता गोविंद विरहेण मे म्हणून तो शिष्टाघाटान सांगितलं पडा तशी अत्यंत आनंद स्वरूपद कृष्ण शून्यायुधम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे विरहांतु चेड आमकां आनंद मेळटा म्हणून सांगता ते आनंद स्वरूपद तशी तशें रूप आशिल्लें ताका हांव नमस्कार करता प्रणाम करता म्हणून हांगा सत्यव्रत मुनी सांगता जाल्यार मनशांक आपल्या
कृष्ण जन्म जानेतना मला अवतार जातना आमगेले मनुष्य अवतार जानेतना सकल जन अवजानन्दी मामूढा मानुष्यं तन्माश्रितं परं भावमजानन्दो मम अवयवनुत्तमं संगीतस्य कळवा कृष्णानं नवा अध्याय ही क्रांती सोळाम संगीता मला मूड जाशी जनाक कळना कृष्ण परब्रह्म म्हणून कळना कळवा तशी प्रसंगीत त्याची सत्य होतं म्हणून सांगता हो परब्रह्म रूप कसं मिळेल सच्चिदानंद रूपता कळवा ते तुमका कळका अनेक तू कसं म्हणाले यांतो आनंद सत्य म्हणाले सत्य म्हणा बलराम म्हणून सांगतात चित्त म्हणाले कृष्ण सर्वज्ञ जानशेला आनंद म्हणाले राधाराणी म्हणून सांगितलं असं आनंद म्हणा राधाराणी तर सत्यचित्त आनंद म्हणाली बलराम कृष्ण राधाराणी सकडे असं म्हणून सांगता बलराम कशी जाणतो बलराम सत्य जाम कशी सहाय करता कृष्णागा छत्र पादुका शय्या उपधान वसन आराम आवास यत्नसूत्र सिंहासन कशी ये पुराय प्रकार बलरामू कृष्णा सहाय करता म्हणून सांगता छत्र ये जावनु सत्य जावनु पादुक जावनु शय्या म्हणून बेड जावनु उपधान म्हणून उशी जावनु पिल्लो जावनु वसन म्हणून वस्त्र जावनु आराम म्हणून निद्दवनु असेला आवास म्हणून प्राप्त जावो यत्नसूत्र म्हणून जन्म हे सिंहासन बश्य कशी पुराय बलरामू म्हणून सांगता त्याचा सत्य सच्चिदानंद आता विष्णू हो साधारण चोड नाही म्हणून सांगता आम्ही सत्यव्रत म्हणी कळवा त्याचा आशय ते भाव आता सत्यव्रत म्हणी का कृष्ण बलराम जाऊन व्यत्यास कसं नाही दोन शरीर जल्यावर एकच त्यांनी कसे म्हणतात सांगितलं असं कसे आणि म्हणजे कृष्णाला सच्चिदानंद रूप ओढा अट्रॅक्ट करतो सगळ्यांक इवन कृष्णागा अट्रॅक्ट करता त्या विषय आमगेला मुरलीधरन चरण प्रभू सांगितलं असं लास्ट आमचो कळवा स्वयं रूपांत आकर्षित जाण होता आणि ते मात नाही ते मात्र नाही सगळेचे विस्तरण आशिल्ले महाविष्णुदाय आदर्श जाण होता तुमका गोत्तसा हांगा द्वारकेंतू एक वेळाक एक ब्राह्मण आले चोडून पुराय चोर गेल्लेंची जाल्ले चोडून पुराय वताची मागीर अर्जुना वचून ताका सहाय करता म्हणून सांगलें अर्जुनाक सहाय करून जल्ना तावळी कसं गेला म्हणून रे चोडवां पुराय विष्णू महाविष्णू निपोंद वारला कसं लागा तें तागेलें इंटेंशन कसं म्हळ्यार म्हाका कृष्णा रूप पळोवपाक तक्के तर तसे कृष्ण अर्जुन कडून आमकां वता वैकुंठान महाविष्णू श्री कडेन वचून कृष्णाचे रूप दाखय कसं लादून केल्लें रूप पळोवच्या कितें केलें सांगलें तशी तांणी वरके कृष्णाले रूप पळोवच्या कितें आश करता म्हणून सांगिल्लें तशें तितलें अट्रॅक्टीव सच्चिदानंद रूप कृष्णाले तसे सच्चिदानंद रूप जाल्लें अनेक पॉइंट म्हळ्यार लसत कुंडलम लोलाक कन्नाचे लसत ताई तांदू हलत असते लसत कुंडलम कळवा स्विंगिंग धोलत आसा ताजे कारण कसं जालें म्हणून सत्यव्रत म्हणी ते डिटेक्टीव म्हणजे करता म्हणून आनी महाजन सांगताची म्हळ्यार सत्यव्रत म्हणजे एक डिटेक्टीव वाले येता इतलें कितें लोलाक हाल्ले म्हणून त्यावेळी ताजे संक्षिप्तान सांगलें म्हळ्यार ताजे सत्यव्रत म्हणी ताजे लेखिल्ली कसं म्हळ्यार ताका आतां पळय एक कसलें पण एक क्राईम जाल्यार ते क्राईम सीना डिटेक्टीव वता म्हळ्यार इन्वेस्टिगेट करूंक जरा त्यावेळी तांणी खंय कसली पण एक केस मेळ्ळा पळय त्या केस तांणी करता आमकां तेजो आमी मनावर नात केस कसले केसांक कसले आसता तशें ते केस तांणी काण व्हरता आनी फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट पेट्टून ते केस कोण आले कसले पळोवच्या कितें ताका ते केस काळ ते काळ केले लेगीत न्ही ते ताजे
म्हळ्यार जरारी परिशोधन केलें जाल्यार कसं म्हळ्यार तें केसो पिकिल्ले केस कितें काळे केस म्हणून कळूंक येता कळवा तशें तांकां तेका एक हिंट मेळटा तो तें क्रायम केलेलो प्राय आशिल्ली न्ही यंग जान आशिल्ली तांकां कळटा तशी ताका हिंट मेळटा कितें हांगा तशीच तेचे भावाचेर हांगा सत्यवमणी ते कुंडल कसं हाडलेले म्हणून आशिल्लें तें इन्वेस्टिगेट करता म्हणून आनी सांगता कळवा त्यावेळी तें प्राय कितले म्हणून कळटा म्हळ्यार स्तनपान करचे वेळार पूतनान येवन कृष्णान दोळ दांकले पांच दिवस मात्र प्राय आशिल्ले कृष्ण हालू जायना त्या वेळार तशी दोळ दांकले तशी दोळ दांकल्याक महाराजान सगळे आशिल्ले व्याख्यान केल्ले आसता तशी हांगा हे कुंडल हालयला व्याख्यान करताची आनी पुराय त्यावेळी तें येयचे कृष्णाल तो सांज येता आतां तो उठ्ठावन चमकू जाग जाल्लो धांवचे जाल्लो त्यावेळी हें पुराय ताणें पळयलें मात्शें पुराय जालें चंचल जावन आशिल्लो तो चोरडू म्हणून आशिल्लें तें ताका जागेचो हे लसच कुंडल म्हणून सांगिल्लें आनी तें मात न्ही तें पुराय शोभा ताका आसा कळवा तशी पुराय सांगिल्लें आसा लसच कुंडलम आनी आमचो कृष्ण नालपणा दामोदर इला आमचो गोकुलांत लास्ट लिहिलं ती हे गोकुलांत आशिल्लें कळवा हे गोकुल पुराय शोभायमान नेक्स्ट सांगता कसं म्हळ्यार तसंच कुंडलम गोकुले प्रजामानम हे गोकुला पुराय शोभायमान करता हें सगळें रूप सौंदर्य कळवा कृष्णाल ते जन्मा वेळारीचे आनी गोपीनी एक वर्णन केलेलें आसा रासलीले वेळारी गोपी गीतम धंचे कांडांचो 31 अध्यायाचो फर्स्ट श्लोक सांगता कळवा जयति जयतिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः म्हणून आशिल्लो तो सांगिल्ला म्हळ्यार जयति ते दिगम म्हळ्यार जय म्हळ्यार ग्लोरिफिकेशन म्हळ्यार शोभा शोभा म्हळ्यार कृष्ण गोकुलांत जन्म येतनाची पुराय कृष्णाले हांगा ते शोभा आसना जान पुराय शोभायमान केल्लें म्हणून सांगतात आनी म्हळ्यार तें आशिल्लें पुराय गोकुलां आशिल्लें जेना पुराय ब्रजभूमीक पुराय शोभायमान केला म्हणून सांगित तशी व्रजभूमीक पुराय शोभायमान करता तेज आसा कृष्णाक म्हणून हे श्लोकांत तो व्यक्त करता कोण गाडी तशी ते जालें न्हू आनी एक पॉयंट कसो म्हळ्यार गोकुला व्रजमानम ते आतां सांगलें मागीर संच कसो म्हळ्यार यशोदाभी म्हणून सांगू यशोदा भय यशोदा भय निमती म्हणून यशोदा भय कृष्ण यशोदाक भिता कृष्ण हिंगा कोणाक भिना सगळे कृष्णा भिताची जाल्यार कृष्ण यशोदा मागीर भिता ते कारण कसं जालें आनी तो व्यक्त करता एक हिंट दिता आमगेलो सत्यव्रतमणी कसं म्हळ्यार भक्ती वयर कसं येना आनी तो म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार यशोदा आनी कृष्ण जावन संबंद कसो जालें हांव सोनिका चोरडू जावन आशिल्ले संबंद आतां वात्सल्य रस आतां हें जाता म्हळ्यार तितलाक प्रेम तितलाक मोग करता यशोदा माय कृष्णाक मोगा वयर कृष्ण विंगड कसलेंय पळयना सगळें हें आसना ऐश्वर्य सगळें ईश्वरत्व ते सगळें विसरता कळवा आनी कृष्ण तांचो पडटा भक्तीन पडटा भक्ती माम अभिजानी भक्ती शिवाय भक्ती अधीन कृष्ण भक्त पराधीन हांव सांगलें भक्त पराधीन कृष्ण म्हणून सांगल्यार भक्ती वयर कसलें ना कृष्णाक भक्ती शिवाय विंगड खंयचे वाटेन आमकां आतां उजवची ना तशी यशोदा माय तें प्रेम आसना ते मोगान तो पडटा यशोदा भिवन वता म्हणून साधारणचे डावन भिवन चमकला म्हण काय कळवा यशोदा मागीर बड्डी देखून ताका भिवन धांवलो म्हूण सांगता हांगा
यशोधा भय म्हळ्यार इवन फियर पर्सनिफाईड कृष्णाक भिता म्हळ्यार हे उदाय कृष्णाक भिता बिगर कोणाकय कृष्ण भिना यशोदा माई मात्र भिता कृष्ण कळवा सगळे कृष्णा भिताजी जाल्यार कृष्ण यशोदा माई भिता म्हळ्यार भक्तीक भिता म्हणून अर्थ तेजे संक्षिप्त आशिल्ले विवरो आनी यशोदा बाया मागीर उलूख सोडून धांवता कोण कृष्ण उलूख ते काणू उड्डोवन धांवता आसा ते मागीर नेक्स्ट ते चौकांत पुराय ते हांकां नाला गोबरां सगळे मोचन ते पुराय तांचो संगीत आसा कळवा तांचो पुराय ते संगीत आसा जाल्यार हांगा हें मात्र हांव सांगता हे कृष्णा धांवडी कितलो स्पीड धांवता म्हणून कृष्ण फुडें हांगा वृंदावनांचो न्हय मथुरा आलिल्या हातू जरासंधो 17 टाइम्स कृष्णाला युद्ध केलें मथुरांत येवन 18th ताका पराजय हें केलें हरवायलें जाल्यार 18 टाइम कसो म्हळ्यार काल येवना घेवन आयले पळय ते युद्ध करूंक येता व्हड सैन्य मस्त गट्टी सैन्य घेवन युद्ध करूंक आयले कृष्णान कसो केलें कृष्ण रथ सोडून युद्ध भुमी साकून बॅटल फिल्डां साकून चमकलो चमकलो कशें साधारण चमकले म्हणल्यार चमकता जाल्यार काल येवनच न्हू तो मातशें धांवता आसा मातसो स्पिडार धांवता आसा ह्यो चान्स आनंदमय जावन अशी चमकुता आसता त्यामुळे कृष्णा चमकनास न्हू ताका धांवडी तशी कळवा ताका कसो केअर नाशिल्लें कृष्णाक आनी ते काल येवनाका तुमकां काणी बरोवन ते हांव सांगना आतां काल येवनाका तशी गुफेंतू तांय ते गड्ड्यान नांव गुफेंत वचून ताका मुचकून दावना ताका दोळ्या उदर घेता हाव तशें करून ताका जेवण उडयलें पळय ते बरा काणी कळवा तशी चमकुजा यो आसा न्हू कृष्ण तशें न्हय आतां चमकलो धांवता भयंकर धांवता कसो यशोदा माईक भिवन धांवता बड्डीक भिवन धांवता म्हणून सांगता कळवा ते आशयान तूं सांगता कोणा सत्यवद म्हणी मागीर तशी भया थंय भिवन उग्रम वीर महाविष्णुम जलंतम सर्वमुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम ममामह्यम म्हणून सांगितलें म्हण कितें तूं ते भया पळय तशें कृष्णाक यशोदा मागीर भिवन वता म्हणून सांगता तशें मागीर यशोदा माईले धांवडी येता कळवा यशोदा माई धांवडी यशोधाभियोर्वकालादवमानं परामृष्ण अत्यंत दृश्य गोप्या हे गोपी म्हळ्यार हांगा यशोदा माई भयंकर स्पिडार धांवन ताका धरलें पळय कळवा तशी ते यशोदा माईले धांवडीक एक वर्णन आसा आनी पुराय दिलेलें कळवा यशोदा माईले ते सौंदर्याचें वर्णन दिलेलें आसा अरे व्रजभूमीले व्रज आशिल्ल्या गोपींगले सौंदर्याचें वर्णन दिल्लें आसा कळवा म्हळ्यार हांगा आमगेल्या गांवांत आमी मिस इंडिया म्हणून सांगताची कितलीं कोडान कोड मिस इंडिया हेची इक्वल आसा एका अप्सरा म्हळ्यार स्वर्ग कन्या कळवा ताजें सौंदर्य तशी कोडान कोडी अप्सरांगेलें सौंदर्य एक गोपी सौंदर्य म्हणून सांगता त्यामुळे तितलाक सुंदर जावन आशिल्लें गोपी यशोदा म्हळ्यार राणी ती कळवा नंदरायाला बायला ती राणी न्हू रायाला म्हळ्यार राणी देता ते तितल्याय सुंदर जावन आशिल्लें यशोदा मायली आनी तिगे रूप हें सगळें ताका वर्णन केल्लें आसा तें आतां करना वाटना येळूना मागीर तशी धांवचे यशोदा मायले एक वर्णन तशी दिलेलें आसा तशी ह्या रामराष्ट्रकां फस्ट श्लोक हे मंगळाचरण कळवा इतले चंदायीन ह्या सत्यवद मणीन दिलेलें आसा कळवा सत्यवद मणीन दिलेलें आसा त्यामुळे ताजे थंय आंतरीक अर्थ हांव सांगच्याक प्रयत्न केल्ले कळवा ते तुमकां सांगूंक येता ताजे मध्य ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्बन्स येयलें सॉरी मागीर सांगिल्लें आसा त्यावेळी हें आतां जे अर्थ
आंध्रिगा अर्थू कळवा इतली बराय अर्थू अंतस कळवा हे इतली सांगून एक श्लोकान तू कळवा तशी या अद्भुताचा या दामोदर अष्टक म्हणून सांगणारी तिथल्या अद्भुत जेव्हा एक तृतीयचा सत्यवध म्हणी आहे सत्यवध म्हणी कसं ते इंटर्न केलेले कसं भाव मसले म्हणून हंगा सकडे इशगणे आणि वृंदावन अंतले षडगोस्वामींनी आणि पुरा एक विवरण दिलेलं असतं त्या विवरणाचे एक संक्षिप्त अंशले एक विवरण मात्र आता तुमका दिलेलं आहे तसे हा आता हंगा समाप्त करते पुढे मला आता राधाराणी आता अधिष्ठित देवाय कार्तिक महिन्याचे ती गेले का राधिका स्तव म्हणून आवा हे समाप्त करता राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते वृषभानुदती नवशचिलेखे चरित सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदती नवशचिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते जय राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सकरांकई नंदी संता थँक्स हरे कृष्णा कसल्यांच्यो कॉमेंट्स माफी करता आणि कसले तर आसले प्रश्न असल्यार निमगो येता वेळ असल्यार निमगो येता वेळ गेल्लो दिसता ओके टायमार डिस्टर्बन्स आयला आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दॅट हरे कृष्णा राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते हरी 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 श्री श्रवण हरिदास प्रभू जी की जय भारी भारी लायक जावन सांगितलं प्रभूजी तुम्ही इतल्या उत्साहार इतले डिस्टर्बन्स असून तुम्ही ते पेशन्स दवर आमकां शिकयलेलास की प्रचार करतना कशी बिहेव करता म्हणाला तेन्ना म्हळ्यार तुमी टीच केलेलो आसा म्हाका हांगा बदलची एक चूर पेशन्स आसना केन्नाय येद्दे डिस्टर्ब जाल्यार ಕೂಡಲೇ माइंड टोटली डायवर्ट जाता हरी हरी तुमगेले तुकून मस्त लेसन शिकिल्लो आसा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलातवमानम् परमृष्टमात्यन्त तोदृतगोप्य ये चारी लायनान फर्स्ट वर्स भारी भारी लायक जावन यशोदाला पूत जावन आशिल्ले सच्चिदानंद रूप तांगेल विषय इतली विवरण त्या वर्सेस ब्रेक डाउन करून आमकां सांगून दिल्लेलो आसा मस्त धन्यवाद प्रभूजी कोणाक एक कसले प्रश्न म्हण जाल्यार निमगो येता आयचे बगेन तूं
हे सत्यव्रत मुनीला दामोदर अष्टकम या दामोदर महिन्यांत मस्त इम्पॉर्टन्स आशिल्लें. आमी केन्नाय हें गायन करून देवाक प्रार्थना करून देवाक मत्येपण तिजो तुलसी अंतू कापूस दवरून देवाक दाखयता आसताची हाजी मितीन मस्त फल आसता. आम्हा दोन्ही निमिष करता तावळचे कार्तिक महोत्सवाचे कार्तिक महात्म्य तुलसी विषय सांगिल्लांतू हरिमेधानी सुमेधाला त्यांनी दोग अश्वतारू कमळा तुकून काणी सांगता आशिल्ल्याची आणि इंद्राला विषय काणी सांगिल्ली आसा तांकां तुकून तुळसी आणि उद्भव जलाल काणी सांगिल्ली आसा आणि इतिमितीन विष्णूक प्रिय जावन आशिल्ले म्हणून तेन्ना तांणी काणी सांगून जल्ल ಕೂಡಲೇ राती सांगून अजकी म्हणून म्हळ्यार मनांत बसल्या कष्ट जाता जाल्यार कंप्लीट करता हांव त्या काणी तांतून दोनी दिव्य पुरुष ते अश्वतारूक तकून भायर येताची अश्वतारूक पळोवन तातूंत दोनी दिव्य पुरुष भायर येताची तांणी इतली दिव्य आसाच की सुತ್ತಮುತ್ತ पूरा उजवाड आसता खंय तांणी आयल ಕೂಡಲೇ आनी हे दोगय हे दिव्य पुरुष सीधा सुमेधाक आनी हरिमेधाक नमस्कार करताची. नमस्कार केले ಕೂಡಲೇ सुमेधाक आनी हरिमेधाक भारी आश्चर्य जाता. इतले देवता वरेशील पुरुष दोग म्हाका कितें आमकां कितें नमस्कार करताचे बा म्हणून तेन्ना तांणी प्रार्थना करताच की हे दिव्य पुरुष हे ब्राह्मणा तुम्हीच मिगेला आनु अम्मा गुरु सख्य सका पूरा तुमगेल मितीन मात्र म्हाका आमकां हे बेनिफिट मेळ्ळले म्हणून सांगून नमस्कार करताची. तेन्ना हे ब्राह्मणान तांणी सुमेध आनी हरिमेध निमगयता की तुम्ही कोण तुम्ही त्यांनी काणी सांगू सोड करताची की आमका ब्रह्म राक्षस जावन शाप मेळ्ळलो आशिल्ले आनी त्या शापा मितीन आमी हे अश्वथ हांगा राबून आशिल्ल्याची म्हूण मिगेल नांव अशिता म्हणाला आनी हांव देवलोकांत आशिल्लो आनी एक पंता अप्सरा तांगेलो नृत्य पळयता आशिल्लो आनी एक अप्सराला तगून तिगेले गळ्याचे हार तोग्गू पडलेलो आसा. ते तोग्गू सीधा लोमस मुनी म्हणाले तांगे लागी वचून पडले. तांणी ध्यान करचे कडेन आनी तांकां ಕೂಡಲೇ ते तपस्या केल्ले कडेन हे पळयले ಕೂಡಲೇ कोप येयलो काय तांकां आनी तांणी शाप दिवचे चमकले की हे बायल मनशेक ते पडलेले तेन्ना तांकां दिसलें की बायल मनशा पळोवन शाप दिवन प्रयोजन ना. इतलें म्हणल्यार तिगेले कांय चुकी ना तांगेले ओट्टू कोण आसा म्हूण पळोवया म्हूण पळयतना आमगेले अशिता आशिल्लो तांगेलो ओट्टू तेंची ताक शाप दिता लोमाशा मुनी आनी सांगता की तुवा ब्रह्मरक्षस जा म्हणून सांगून शाप दिवन मुनी वचू चमकून वता. ಕೂಡಲೇ सीधा वचून हे अशिता शाप मेळ्ळे ಕೂಡಲೇ मुनील पायार पडता. हे मुनिवर्या चुकी जालेलो आसा मिगेले कशी पुणी कोरून म्हाका हे शापा तकून मोक्ष दिवं का. तेन्ना लोमऋषी मुनी सांगता की तुके शापा तकून भायर येवका जाल्यार तुवा कार्तिक म्हयन्यान तूं तुळसी महाराणी विशय आयकूं का म्हूण सांगता की तशी यो ब्रह्मरक्षसो ह्या अश्वतारूकाला रंगी आसा आनी थंय कोण ह्या विशय सांगता तेन्ना तुका शाप विमुक्त जाता म्हूण सांगिल्लें.
तशी हानी दोग हरिमेदान आणि सुमेदान हे अश्वत्थामुळांतू हे काणी सांगचे एक अवसर मिळाला असं ते ऐकून हंका शापातून विमुक्ती जाल्लेलो आसा आणि हे कार्तिक महिना जाल्लेले म्हणून हे पुस्तकांतू उल्लेख आसा हिस होलिनेस भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजाला दामोदर मळल बुक्कातून आशिल्ले हे काणी हंगा हांव कंप्लीट करता आसा अपास हिस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीला तुकून ब्लेसिंग्स मागून घेता आसा की आज भारी लायक जावन सेशन दिल्लेलें आसा तांकां प्रणाम तांकां येवचे फ्रायडे हर ग्रेस अमला सीता माताजी वर्स नंबर 2 करता आसा शांतकुन तांगेले बगेंतू आमकां दामोदर अष्टकमाचे दोन्हीचे पंक्ती ऐकूया मिस कोरनाकाची इतली लायक अवसर कार्तिक महोत्सवांतू विंगड कंचे ना तेव्हा कोंकणींतू हे ऐकूचे एक अवसर मेळटा आसा मस्त कृष्ण भावना म्हणटात तेच फुडें प्रॉबब्ली आमी दामोदर अष्टकम कसं म्हणटा आमकां कोताच आसना जाल्यार हे ऐकून ताजी मधुर इतली छंद करून देवाल विवरण केल्लेलें आसा वर्णन ते मिस कोरनाकाची म्हणून सांगून दिता आसा 1 तारीख एकादशी आसा आणि तांतू भगवद्गीते स्लॉट्स फुल जाल्लेले आसा जाल्यारी ऑर्गनायझर्सान कसं सांगलां की म्हणल्यारी फुल जाल्यारी होडना कोणाक नाव दिवका म्हण जाल्यारी कोणाय एक चॅप्टर फुल कळ्ळा जणाला तो निमगोन आनी एलोकेट करताची म्हणलेलें आसा तेंचे कोणाक इंट्रस्ट आसा म्हण जाल्यारी माया माताजीले जावं भारती माताजी नाजाल्यार विद्यापय माताजीले कॉन्टॅक्ट करूं येता तांणी ताजे अरेंजमेंट करताची आनी कोणाय फुल स्लॉट आशिल्ले कळ्ळा जणांक तांकां अभ्यर्थना आसा की कोणाय एडिशनल्स म्हण जाल्यार तांकां सहकारण करता म्हूण सांगून सगळं जल्दी चड पार्टिसिपेट केले तितले लायक त्यावेळी कार्तिक महिन्यांतू इतले लायक भगवद्गीते अवसर मेळटा आसा आमकां म्हणून घेता आसा शेनवार आमी दशावतारा सिरीज कंटिन्यू करता आसाची कोणाकय दामोदर आरती बुक करता जाल्यार पोर्टला वचून बुक करूं येता आमकां हांगा कथाक आयच्या सेशनाक विराम दिवया नरसिंह प्रणाम म्हणून उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहादेव प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म प्रिंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिको रक्षः शिलतन्कानकालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपो तनुप्रिङ्गा केशवद्रेता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की कार्तिक महोत्सव की दामोदर अष्टकम की डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की।
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इसलिए श्रवण हरिदास प्रभुजील परमेशनारी आणि पूरा बांधवांगल परमेशनारी आईची सेशनाका आम्ही आज विराम देता असची पर सगळ्यांके नेक्स्ट सेशन अंतु तो नीचे वर्षांत मिळ्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।